श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर का ध्रुवा वागले माताजी। हरे प्रभुपादसाहित्यम् यः प्रकाशाय विकीर्य च प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आना प्रभु। संसार भव सागर माया से तृष्णा मेरे आशय शीला गोपाल कृष्णा। संसार भव सागर माया से तृष्णा मेरे आशय शीला गोपाल कृष्णा। हरे कृष्णा। संसार भव सागर माया से तृष्णा मेरे गुरु श्रीला गोपाल कृष्णा। मेरे गुरु श्रीला गोपाल कृष्णा। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु महाराज मेरे जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु महाराज मेरे जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अजी हम अच्छा सांगू है। सांगा 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 संदीप। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल पुरा चेडवान भारी चंद कोण पठण केला पूरा भक्त आणि भक्तिनीनं भारी चंद सांगला। मस्त मस्त धन्यवाद अनंतानंद धन्यवाद। अशी प्रतिपटी तुम्ही पठण करचो येऊ का हंतु पूरा जन रेग्युलर पठण करतलेची तांका कितले प्रोत्साह केला नु बिकॉज तांनी जाऊन येताची आणि पठण करताची। सो मस्त धन्यवाद दिवचा इष्ट पावता। प्रार्थना प्रभु का ध्रुव वागले का विष्णु पै विभू पै आहाना प्रभु कनिका भट शिवांश प्रशांत नायक आणि बी संदीप। मस्त धन्यवाद अनंतानंद धन्यवाद अनंत कोटी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण परमात्माला गुरुवर्याला आणि मलगडाला आशीर्वाद घेऊन मंगलाचरण सांगून सुरू करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश
श्री रूपम साग्र जातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आम्ही लास्ट 2 वार पुढे हिज होलिनेस जय पताका स्वामी महाराज हांगेला पास्ट टाइम्स चाइल्डहुड पास्ट टाइम आयकलेची कशी देवा नामस्मरणे निमित्त आम्ही आमगेले जीवन आणतो त्यांच गुरी म्हणले कुका म्हणून आजी आम्ही हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हांगेले चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स विषयान ऐकूया। आता हांव हर ग्रेस अमला सीता माताजी हांगेल विषयान ಸ್ವಲ್ಪ सांगचाके इच्छे पावता। हांगेल कार्मिक नाव आशा पंजाबी हांनी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हांगेले शिष्य जावन आसाची हांनी मूलतः अहमदाबादाचे हांनी रेग्युलरली हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी हांगेल क्लास अटेंड करताची आणि हांनी ताजे मेन डिवोटी जावन आसाची हांनी जपा टॉक्स दिला मस्तपटी तशीची जानेवारी 1 एकादशी दिवस जपा टॉक्स हांनी दिलेले तशी कथामृत मस्तपटी केला भागवत पुराण कोंकणीन तो आणि मस्तपटी सेशन्स घेतला भक्ती रसामृत सिंधून ते हांनी मस्त हांनी प्रवचन दिला हांनी एकादशी कै अँकरिंग केला तशीची हांनी हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभुजीले धर्मपत्नी जावन आसाची आणि तांगेले सेकंड इनिशिएशन 2016 तो तांणी घेतिले आसा आणि तांणी अनुनित्य काल भक्ती शास्त्री आणि देवाल सेवेरी कार्य करता असताची हांनी तांणी मॅनेजमेंट कन्सल्टंट जावन आसाची 20 वर्ष तुलाना शिप रिसायकलिंग इंडस्ट्रीन तू आणि फूड इंडस्ट्रीन तू माताजी हांका बिझनेस तो असिस्ट करताची लास्ट 7-8 वर्ष तुलाना आणि इस्कॉन ऍक्टिव्हिटीसाचे मेन सेवादारी जावन आसाची हांगेल पूतू दैवीराम दास रेग्युलर सेवादारी जावन आसा भागवत पुराण कोंकणी तांणी तांगेले अम्माल वोटू कीर्तन सांगताची आणि म्युझिक काके मस्त सपोर्ट केलेला आसा तशीची हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन तांणी पार्टिसिपेट जावन दिलेला आसा अशी एक बटी हरे कृष्ण महामंत्र जप करून हांव हांका हृदयपूर्वक विनम्रपूर्वक स्वागत करता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिल्पा हेगडे माताजी आवाज ऑडिबल असणे वे वै माताजी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माताजी। आज परम सौभाग्य मुरलीधर चरण प्रभू ना सखी चरण माताजी म्हाका अवकाश दिलेलो आसा की मेगेले गुरु महाराजा बद्दल म्हाका उलोवचे तांगेल बद्दल सांगचे खरे अवकाश दिलेलो आसा। मेगेल गुरु महाराजा बद्दल म्हणा पडे लायक कशी सांगचे कशी सुरू करचे त्याची सांगचे एक बिगिन टफ बट अगेन आय एम गिवन ऑलमोस्ट 1 hour सो आय ट्राय टू सी की कितले हांव तांगेल बद्दल सांगचे प्रयत्न करता म्हणून आणि कसं म्हणजे तांगेल हांव बर्थ दोनूच सांगचे थोडशे प्रयत्न करता। ऑफकोर्स तुम्ही लेक्चर्स तांगेल आयकल उरचे सुमार वरिष्ठ भक्तांनी आसा तांणी तांगेल लेक्चर्स नियमित आयकल उरचे भाव आसा। सो
आमगेल गुरु महाराजाल नाव हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तांगेले कार्मिक नाम बी गोपाल कृष्ण म्हणू आशिल्ले. तांगेल जन्म प्राकट्य म्हण जन्म म्हण 1944 अंतू 14th ऑगस्ट ते ऑस्पिशियस दिवस अन्नदा एकादशी दिवस जाल्ले. सो ते दिल्लींत आशिल्ले. तांगेल फॅमिली सांगता जाल्यार तांगेल बापूस आशिल्लो तांणी एक नेवी मनुष्य तांगेल नाम आनंद स्वरूप खन्ना म्हणून. सो बेसिकली पंजाबी फॅमिलींतू तांणी बॉर्न जाल्ले. तो एक फ्रीडम फायटर बी आशिल्लो प्लस कसं म्हणता सांग एक नेवी मनुष्य बी आशिल्लो. नेवींत एक लीड करतलो मनुष्य बी आशिल्लो. तांगेल जॉब कंटिन्युअसली म्हळ्यार ट्रान्सफरेबल जॉब आशिल्ले. तांणी दिल्लींत आशिल्ले तेन्ना हिज होलिनेस गोपाल कृष्णाल तांगेले जन्म जाले. मागीर तांगेल शिफ्टिंग मुंबईंत जाल्ले. कोलाबा म्हण गांवांतू एक पार्ट आसा. सो तांणी आनी तांगेल माताश्री म्हळ्यार गुरु महाराजाल आवयल नांव सावित्री देवी. अशें पळोवचें गेल्यार तांगेल फॅमिलींतू एक स्पिरिच्युअलिझम अशें म्हणून नाशिल्लें. सांदोन ताण पळोवपा जाल्यार मात्र एक कितकी म्हळ्यार कोणाले बद्दल एक वायटपण असल बुद्धी न्हय. म्हळ्यार तांगेल अम्मान तांकां शी बिलोंग टू सम आर्य समाजांतू आनी बापूय कोण आसा तान विवेकानंदाल टिचिंग्स फॉलो करची. सो तांगेल एक अशी एक सिद्धांत कसो की म्हळ्यार लोकांक आमी बरी कशी करचे त्या विशय तांणी फोकस करचे आशिल्ले. म्हळ्यार त्याची तांणी एक शिक्षा चेडूआक दिलेले. आता गोपाल कृष्ण महाराजाक तांकां 2 भयणी, एक म्हालगडी एक धाकली. म्हालगड भयणील नांव तृप्ता, धाकल भयणील नांव निर्मल. तर तांगेल एक बॉन्डिंग एक लायक कोण अशें कशें भाव भयण्यान आमगेल नॉर्मली कशें उरता तशी तांगेल बॉन्डिंग आशिल्लें. तांगेल एज्युकेशन तांणी इनिशियल एज्युकेशन खंयचे आशिल्लें मुंबईंतू केल्लें. मागीर ग्रॅज्युएशन खंयचे आसा ते तांणी दिल्ली वचून केल्लें म्हूण जालें. सो 3rd वर्स नंतर कसं जाता तांगेल बापूय को अटॅक येता. म्हळ्यार नेवींत आशिल्ले तेन्ना तांकां अटॅक येता. सो तशें करून तांकां ते नेवी वयल्यान तांकां ते जॉब सोडका पडटा. ताजे मागीर तांणी कसं करता की म्हळ्यार तांगेले एक स्वताचे हँडीक्राफ्टा बिझनस स्टार्ट करता. आनी अशें करून महाराजाल कशें आशिल्ले की तांकां एक बिझनस मायंड कसो जालें. बिझनसांत आमी कशें मुखार हाडूचे ते एक मात्यांत उरता आशिल्ले. ऑफकोर्स मिडल क्लास फॅमिलींतू आशिल्ले तांणी, कित्याक हाय क्लास फॅमिली म्हणून न्हय. रिलेटिव्स आनी पुरो कोडोर सावकार उरचे पण तांणी एक नॉर्मल मिडल क्लासांतू आशिल्ले. मात तांणी कसं की म्हळ्यार गुरु महाराजाल एकच आशिल्लें की आमी ऑफकोर्स स्पिरिच्युअलिझमांत नाशिल्लें न्ही न्हू. कशें लोकांक बरें करचें आनी आमगेले बिझनस कशें मुखार हाडूचे कशें एवरी पुताल एक इच्छा उरता बापाय बिझनसान कशें मुखार सरचें. तांगेले बी एक तशी एक इच्छा म्हूण आशिल्ली. सो तांगेले फर्दर स्टडीज बिझनस मॅनेजमेंट तांगेले एक फेवरेट सब्जेक्ट आशिल्लो. तांतू कशें मुखार सरचें म्हणून तांणी विचार करता आशिल्ले. तशें कितें जाता तांणी दिल्ली युनिव्हर्सिटींत तांगेलें ग्रॅज्युएशन जाले नंतर तांगेल भयणी तांगेल कोण ती मालगड भयण आसा तृप्ता ती पॅरिसा उरता. ती म्हणटा की तूं हांगा यो न्ही, हांगा विंगड लायक कोर्स आसा तूं हांगा येवन शिक न्ही म्हणून ताका एनकरेज करता. आनी तो कशीची इंडियांतल्यान फॉरेन वता म्हूण जालें, पॅरिसा वता म्हूण जालें. कित्याक म्हळ्यार भयण कशी थंय आसना म्हणून. ती भयण थंय वेल सेटल्ड जावन घेवन आशिल्ली आनी ताका एवरी स्टेपान ताका सपोर्ट करता आशिल्ली. ताका कसं शिकचें म्हणटा तातूंत ताका सपोर्ट करचें अशें पुरा आशिल्लें तेगेलें. आनी खंय सानपणांत खंय तांगेल्या घरांत तूं अशी देवाल पुरा पोट आनी उरता न्हय. शिवाले लॉर्ड शिवाले बी पोट उरता, कृष्णाले बी पोट उरता. पण तागेले इंट्रस्ट काय आपूण इतलें तूं कृष्णा वयरी तांकां गार्लँड घालचें अशें सांदून एक ते एक आकर्षण आशिल्लें. कसं लेखा कितें म्हणून वतना पण कृष्णा फोटोचेर एक तांगेलें एक आकर्षण आशिल्लें. सो आतां तांणी पॅरिसा वचून न्हू बिझनस मॅनेजमेंटा स्टडीज पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचें नक्की केलें म्हणजे जाता. आनी ही गोज देर थंय वचून जेवचें कसं जाता की म्हळ्यार थंय वताची तांणी पळयताची की मागीर तूं आनी मुखार खंयचे कसले कोर्स आसा कशें हांव म्हाका बिजी दवरून घेवचें म्हणून तो पळयता. तेन्ना हे कोर्स कंप्लीट जाता ताजे मागीर आनी आतां हांव कसले करचें म्हणून अशें विचार करता आशिल्लें. तेन्ना तांकां लागता की आतां हांव अमेरिके वचका जावं कॅनडा वचका जावं अशें म्हणून तांगेले माते विचार येता उरता. आनी तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार तागेली ती कोण भयण उरता पळय तांणी एकटी म्हळ्यार एकदम सावकार जावन पुरा जाल्ली उरता.
तेन्ना हो एक पंता इंडिया येता म्हगेले आनी तागे बापा आयल्या की सांगता म्हगेले कशीच म्हाका मुखार सोडून मुखार स्टडी करचे खातीर कॅनडाक वचची इच्छा आसा अशें म्हणटा. तेन्ना तागे बापूय कसो करता, जायत पुता तूं वच्चे आडना, मात्र हांव तुका एक वस्तू दिता, तूं तुगेले म्हालगड भयणीक हे गिफ्ट रितेर दी म्हणटा. आनी तो तेन्ना कसो करता तागे बापूय भगवद्गीता म्हणजे खंयची भगवद्गीता एज इट इज आसा हरशी एक कॉपी दिता आनी म्हणटा हे भयणी दी, कित्याक म्हळ्यार ती इतलो मुखार फॉरवर्ड जावंक येनास की हे पुरा भौतीक हातूंत तूं थोडशे तिका म्हळ्यार आमगेले खंयचे कल्चर खंयचे आमगेले ओरिजिनालिटी खंयची आसा ते मेंटेन करची, ती विसरचेनाच म्हळे खातीर हे एक बूक तूं तिका गिफ्ट कर म्हणटा. सो दिस वॉज समवेअर अराउंड 1965 म्हळ्यार 1964 तागेले स्टडी जाल्ले 20 वर्स भितर आनी 65 तूं वापस वचेल आनी भयणीक दिवची म्हूण लेखता. तेन्ना अशी दिसता की बापायन भगवद्गीता कसो खात्रे दिलेली आसा, कसो लिव्हिंग गड कसो लेख दिने म्हणून आउट ऑफ क्युरियोसिटी अशी एक जेन्युनली वाचचे सुरू करता. तो केन्ना वाचता तांकां एकदम म्हळ्यार एक कसो बूक बळा म्हळ्यार एक देवा प्रती एक आकर्शण. पयलीं देव कसो लेखीत ते ताजे बद्दल तांकां केन्ना नॉलेज जो एक टायम म्हण नाशिल्ले. हे बूक वाचून तांकां ते दिलेले ते भयणी खात्रे का तीन ते वाचिल्ले वाचनाशिल्ले सोड आनी ते वाचून तांकां एकदम लायक मन एक हे कोण बरयले इतले लायक अशी तांकां इंट्रस्ट वाडटा. सो ते एक तांकां थंयच्यान फ्रांसांतल्यान म्हळ्यार हे पॅरिसाच्यान केन्ना मुखार शिकचे खातीर म्हण जॉबा खातीर तांणी मॉन्ट्रियला वचपाक जालें आनी थंय वचना पडटा एक ऑलमोस्ट एक थंय वर्सभर आशिल्ले. तेन्ना तांणी लेखता की हांव हे भगवद्गीता थंय नियमीत वाचता म्हगे खातीर तेची वाचचे बरें म्हणून तांगेले बोटूचे कॉपी घेवन वता म्हूण जालें. सो वॉट इट डज इज ते नियमीत वाच निमित्तान तांगेले अट्रॅक्शन अशी जाता वाडत गेले कृष्णा प्रती देव म्हळ्यार कोण बळा देव म्हळ्यार कोण म्हणून एक ते उत्सुकता म्हणटा पळय ते वाडत गेले म्हणून जालें. सो फायनली तांकां कॅनडान विजा बी मेळटा. ते इतले की तांगेले एक गूण एक बरें आशिल्ले कसो की म्हळ्यार इतलो केन्ना एक शिक्षण तूं फोकसचेर आशिल्लो आसल्यार ताची वटू हांव आनी कशी बरी कोण करता म्हूण ती एक भारी लायक तांगेली एक क्वॉलिटी आशिल्ली. सो हांव तांकां गोत आशिल्ली की थंय जर हांव कॅनडा वचचें आसा थंयची सिटीजनशीप घेवची जावं थंयची विजा मेळची आशिल्ली आसतली म्हाका हे फ्रेंच नॉलेज बी जावका ते एक वर्सान तूं खाली एकेडेमीक स्टडी मात न्ही फ्रेंच नॉलेज बी घेवचे तांणी प्रयत्न केले. म्हणजे तांगेले कमी टायमान कितले चड तांणी शिक्षण घेवचे प्रयत्न करता पळय तितले तांणी घेवचे प्रयत्न केले. सो जस्ट एट द एज ऑफ 23 तांणी कॅनडाक जेता म्हणजे तेन्ना अजून इस्कॉनाची कसले स्थापना बी जाली नाशिल्ले मात्र तांकां जॉबा निमित्तान म्हणा शिक्षणा निमित्तान मुखार स्टडी करचे खातीर खूब चड प्रॉस्परस जावचे खातीर तांणी थंय शिफ्ट जाता म्हूण जालें. सो मॉन्ट्रियला केन्ना विजीट करताची थंय थोडो वेळ केले मागीर तांकां कशें अशें दिसलें एक होम सिकशें फील जावचें लागलें. थंय कोणी हांगा हिंदू देवळ आशिल्लें आसलें बरें म्हणून तांकां दिसून आयलें. सो हिंदू देवळ थंय लगभग खंय काय मेळची साध्य नाशिल्लें. सो थंयच्यान तांणी ऑफकोर्स मुखार आनी तांणी शिक्षण जॉबा निमित्तान तांणी टोरंटोक बी गेली खंय आनी थंय टोरंटो वतना पळय थंय तांकां एक गुरुद्वारा मेळ्ळें म्हूण जालें. कशी असल्यार बी एक इंडियन खून पळय म्हळ्यार रगत पळय तांकां इंडियन्स खंय मेळिल्ले आशिल्ले असल्यार एक समाधानशी जाता म्हणून तांणी कशें करचें केलें पुरा आठवाडे नोकरी करचे आनी कडेरी आयताराचे गुरुद्वारा वचचें म्हणून केलें. सो थंय वता आशिल्लें तेन्ना थंय लोकल गॅदरींग जालें जालें. कशी तांणी इस्कॉना जॉयन जाता ते हांव सांगचे प्रयत्न करता आनी तांगेली कशी स्पिरिच्युअलिटी वाडली ते सांगचे हांव आतां प्रयत्न करता. सो गुरुद्वारा तांणी वतना पड तांकां थंय मन बरें करून लागता आशिल्लें आनी थंय तांणी कळ्ळें की थंय लागींची वीकेंड क्लासीस जाताची भगवद्गीता क्लास चलता आनी खंय ते वाचील पळय स्वता वाचील पळय ताजेचे संडे क्लास जाता म्हणून आयकलें म्हणून जालें. तांणी एक फुल प्लॅन केले सबंद संडे हांव हे म्हगेले आध्यात्मिकतान घालता सकाळचे गुरुद्वारा वचचें सांजे हांव हे भगवद्गीता क्लास अटेंड करचें म्हणून तांगेले तांणी एक नियम कोण घेवन दवरिल्लें आशिल्लें. हे खंय टोरंटो तांगेले तेन्ना जॉब बी बरें लायक आशिल्लें म्हणा. सो तशें करून तांणी एक नियम कोण जालें
मात्र इतली तांणी बुकां आशिल्ली की आतां कसं जावचें लागेल की तांगेले जॉबा प्रती तांगेलें आकर्शण थोडेशें कमी जाता आशिल्लें. म्हळ्यार कर का वय मुखार येवपा वय ती मुखार आयिल्ली आसाची, पण ते तांगेलें लायकींग थोडेशें कमी जाता आयलें. सो अल्टिमेटली तांणी वापस मॉन्ट्रियल आयले म्हणजे खंय कितें कितली व्हड कितली एक्सपो आशिल्ले पूण थंय तांणी आयले म्हणजे आनी थंय बी तांणी हिंदू टेंपल आनी अशें पुरा सोदता आशिल्ले तेन्ना तांकां थंय कळ्ळें की थोडे थंय हिप्पी लोकांना हे इस्कॉनालेची कसले एक देवळ थंय ओपन केलेलें आसा आनी थंय लोकांक थंय गॅदरींग जाता आसा म्हणून कळ्ळें म्हणजे. सो वेन रिटर्न टू मॉन्ट्रियल वापस तांणी थंय वचून तांचे अगदी समाधान जावचें सुरू म्हणून जालें आनी थंय ताका कळलें की प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद म्हण कोण आसा तांगेले पुरा हे शिष्य आनी तो कितकी एवरी 4 म्हयन्यां थंय विजीट करचें आसा म्हणून कळून आयलें जालें. सो आउट ऑफ इंटरेस्ट तांणी थंय नियमीत वचचें सुरू जालें आनी एक पण आमगेले इस्कॉनाल आमी जनरली आयकलां उरचें केन्ना आमी विजीट करताची तेन्ना मस्त डिवोटीज अशें उरता की आमकां तांचे बद्दल थंयचे टेंपल प्रोग्राम्सा बद्दल आनी आजी बी आमकां पळोवन येता अशें की रेग्युलरली तांणी आमकां इंटिमेशन धाडता उरताची विंगड कोर्स चलता उरता त्या बद्दल कशें आमकां इन्फॉर्मेशन आनी दिता उरताची आनी इनफॅक्ट दे आर व्हेरी फ्रेंडली. आयज दिवसान सुद्दां आमी हे कल्चर पळोवन घेवन येता आसा. सो ड्युरींग दॅट टायम ऑल्सो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी तांणी केन्ना थंय गेल्ले तेन्ना बी तांकां लायक करून त्या हिप्पी लोकांना ग्रीट केले आनी अशी तांकां बी म्हळ्यार तांकां कीर्तन आनी ते संडे फीस्ट प्रोग्राम आशिल्लो आतां आमी पळयता न्ही संडे फिस्टान कशें नाचून कीर्तन करचें तांणी थंय गेले तेन्ना मस्त आकर्शण जाता. ऑफकोर्स कीर्तन तांगेले प्रती तांगेलें तितलें आकर्शण नाशिल्लें मात्र ओवरऑल प्रोग्राम तांगेले एन्थुजियाजम लोकल एन्थुजियाजम पळोवन तांकां एक मस्तची एक मना एक समाधानशी जावन येता कशें दिता एज इफ तांगेले खंयचे एक मनांत इच्छा आशिल्ली पळय ते पूर्ण जावचे गेल्यावर जातून जालें. सो इट वॉज इन ऑलमोस्ट 1968 वेळाची तेन्ना केन्ना कळ्ळें की ते गुरु महाराज तांगेले कोण श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियला येवचे आसा म्हणून केन्ना कळ्ळें येता हाका मस्त इच्छा उरता की हे पुरो डिसायपल कोणा आसाची तांगेले गुरू हांवें बी मेळका म्हणून तांगेले एक इच्छा जाता. सो फायनली तो दिवस येता म्हणजे केन्ना श्रील प्रभुपाद थंय येवचे आसा तेन्ना केन्ना येवचें उरता तेन्ना ते येवचे पयले दिवस हो ते वच म्हणून जालें तेन्ना बी आयतार उरता आनी तेन्ना लोकां म्हणटात केन्ना तुमगेले गुरू येवचे आसा तांगेले खातीर तुमी कसलें काम करतले वे म्हगेले खातीर कसलें सेवा आशिल्ली आसा तुमी म्हाका दिताची वे म्हणून तांणी कितले ताण जावन पळयलें. तेन्ना ते टेंपला लोक पुरा हागेली क्युरियोसिटी पळोवन न्हू एन्थुजियाजम पळोवन तांणी म्हणलें हो काय व्हडलें श्री प्रभुपादाल अपार्टमेंट हांगा लागीं आसा तुमी तांगेले रूम क्लीन करा आशिल्ली अशें म्हणून म्हणटे. भारी खुश जाता. अजुनूय तांणी श्रील प्रभुपादा पळयलें ना काय ना मात्र एक डिवोटील एक सर्वीस सेवा भाव आशिल्लो असल्या कशी म्हणटा पळय. सो तांणी फर्स्ट केलेलें काम कसलें की म्हळ्यार सर्वीस कसलें की म्हळ्यार प्रभुपादाल इतली छंद कोण इतले जॉक केले म्हळ्यार थंय कशें जाता आशिल्लें प्रभुपादान केन्ना विंगड गांवांत प्रचारा वचचें उरता आशिल्लें तांगेले रूम आनी कोणा ऑक्युपाय करता उरता आशिल्लें आनी थोडे गलीचे बी जाता उरता आशिल्लें. सो हांनी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजान ते लगातार 6 घंटे पुसून घासून चको करून अपार्टमेंट करून दवरलें जाता. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग केन्ना श्रील प्रभुपाद येता थंय विजीट करता पळोवन खुशी जाता की तांगेली सेवा पळोवन आनी तांकां थंय कळून की इतले सगळे विदेशी लोकां मध्ये हो एकलो इंडियन तेन्ना एक आकर्शण म्हळ्यार चड जाता न्ही वे. श्रील प्रभुपादाक बी कसं जालें की म्हळ्यार हे पुरा थंयचे रशियन्स सॉरी हे कॅनेडियन्सा मध्ये प्रभुपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मात इंडियना पळोवन खुशी जाता कडे तागेले बद्दल विचारता म्हणजे तागेले उलोवचें सुरू करता म्हणजे इंटरॅक्शन आनी थंय तांगेले फर्स्ट विजीट जाता जालें. दॅट वॉज इन 1968 जून म्हयन्यांत तांणी मेळटा म्हणजे केन्ना प्रभुपादा लेक्चर केन्ना आयकताची महाराज खुशी जाता की इतलो खूश जाता की कोण आसो तो आशिल्लो पळय म्हगेले जिवनांत म्हाका कसं मिसिंग आशिल्लें पळय तें म्हाका मेळ्ळें म्हणल्यार तो आनी तांगेले रेग्युलर तांगेले ते प्रवचन 2-3 म्हयने पासून ते पण आयिल्ले तेन्ना राबिल्ले उरता ते 3 म्हयने अचूक तांगेले लेक्चर अटेंड करचे ते करचेच सबंद दिवस भले काम करो ऑफिसा वचचे ते करचे करो मात्र
इवनिंग टाइम ऑल्टरनेट डेज तांगेल क्लास होतशे एक बी क्लास मिस करचे नाही म्हणजे सेव तांणी दिलेले प्रभुपादान दिलेले विदाउट फेल तांणी करचे इतले पासून तांणी काम करचे आणि त्यांनी एक मात त्यांनी एक दवन घेतली की हांव कसल करता ते मागीर गुरु महाराज म्हणून त्यांनी ऑफकोर्स तांगेल गुरु म्हणून केली ना मनान कोण घेतले असले मागीर आध्यात्मिक गुरु म्हणून केल्यार कशी ऑफिशियली अनाउन्स केली नाशिल्ली सो तांकां कशी हांव प्रसन्न करचे तेची तांगेल मात तूं चलता उरतशी आम्ही बी अशी लेखून घेवपाक की आम्ही बी केन्ना आमगेल गुरु केन्ना करताची गुरुन प्रसन्नता कसल आसा तेची कृष्णा प्रसन्नता म्हणून ते आमगेल मात जर क्लियर जर आशिल्ले जाल्यार आमगेल आध्यात्मिक लायन म्हणटा पळय ते क्लियर जाता उरता आम्ही कसं करताची आम्ही कृष्णा प्रसन्न करचे जनरली प्रयत्न करता मात्र गुरु कसं केल्यार प्रसन्न जाता ते विचारचे ते करचे आमी हे करनाची अशें म्हणटा न्ही केन्ना तीन प्रकारान नमुने भक्त उरताची एक कोण गुरु कसं सांगता पळय तांचे की चड करून घेवन ताका प्रयत्न प्रसन्न करता थोडे लोक भक्त असल नमुने उरताचे की गुरुन सांगिल्ले तितले ते तांणी करता म्हळ्यार करता विदाउट ऑप्शन म्हळ्यार सेकंड ओपिनियन हे करता आणि थर्ड असल कॅटेगरी लोक उरता की गुरुन सांगचे मात तांणी तांगेल मना कसं आशिल्लें तितले करचे राव सोडून घेवन वचचे असं नमुने भक्त उरताचे सो आम्ही प्रयत्न करता की एटलिस्ट आम्ही गुरुन कसं आमकां सांगतात ते पुणी आमी करचे प्रयत्न करता ताचे की चड केले तर उत्तम भक्त म्हणटाची पण आमी अशी जावचे ना की आमकां गुरु कसं सांगता आणि आमकां ते अनुकूल जायना म्हणून आमी सोडून दिवचे तशें आमी केन्ना करचे ना गुरु कसं सांगील उरता ते आमगेले बरे खातीर सांगील उरता ते कायम याद दवरून घेवपाक कसं म्हळ्यार आमगेले खातीर ते सर्वश्रेष्ठ म्हणटा पळय उत्तम खंयचे आसा ते आमकां गुरु सांगता आमगेले बाकी लोकांना फ्रेंड्सान म्हणा तांणी कोणा आमकां कसले गायड केले उरचे ते टेम्पररी बेनिफीट उरचे शकता पण सर्वश्रेष्ठ श्रेयस खंयचे आसा ते गुरुन सांगील मात ते कायम उरता सो तांगेल उतरां आमी केन्ना अनादर करचे ना तशीच हांगा श्रील प्रभुपादान केन्नाची कसले जर म्हणिल्ले आशिल्ले तेन्ना केन्ना थोडेशे क्लोज जाले गुरु महाराजा लागीं तेन्ना तांगेल टॉक्स कसले उरतशिल्ले की आमी श्रील प्रभुपादान एक म्हळें हांगात मुखार शिकता आसाचे आमी कृष्ण कॉन्शियसनेस मात आमी इंडियान बी अशी वाडोवपाचे प्रयत्न करता कित्याक म्हळ्यार आमी जर प्रयत्न करना जाल्यार आमगेले कृष्ण कॉन्शियस म्हळ्यार खंयचे आसा ते अशी म्हळ्यार कमी जाता वताले आनी उणी जावचे ना आमगेले हे प्रायोरिटी उरता की आमी कशी ते जावं तितले प्रचार करता अशें म्हणून तांगेले टॉक्स फ्रिक्वेंटली उरतशिल्ले सो आनी गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तांगेल उतरां तांचे आपल्या कडच्यान कितले जावं तितले प्रयत्न करता थंय फ्रांसान हांगा मॉन्ट्रियलांत आशिल्ले तेन्ना बी हे बॅक टू गॉड एंड विकली मंथली मॅगझीन आसले फोर्टनायटली म्हणा मंथली मॅगझीन ते सुद्धा तांणी फ्रेंच भाशेन अनुवाद केला म्हळ्यार तांणी खंयचे तांगेले जॉबा खातीर आनी बिझनेस मॅनेजमेंटा खातीर खंयचे तांणी ते लँग्वेज शिकिल्ले ताजे उपयोग खंय केले पळय तांणी हाजे खातीर प्रचारा खातीर सो फ्रेंचीन निमित्तान केले निमित्तान ताजे सेल आनी चड जाता गेले सो तांणी तांगेले पूर्ण प्रयत्न केले आनी गुरु महाराजाक श्रील प्रभुपादाचेर आकर्षण कशी वाढले म्हणून एक इन्सिडन्स कशें आशिल्ले थंय एक पण तांणी लेक्चर दिता ऑल्टरनेट डे लेक्चर दित आशिल्ले थंय तेन्ना मॉन्ट्रियलाक तुजी तेन्ना एक पण लेक्चर दिवपा गेले तेन्ना आफ्टर लेक्चर विचारतात कोणाले कसले प्रश्न असल्यार सांगा म्हणून तेन्ना खंय एक बेंगॉली मनुष्य थंय आयिल्ले आशिल्ले थंय आनी तागेलें मिस्टर मुखर्जी तो कसं म्हणत प्रभुपाद तुम्ही हांगा हे क्रिश्चन कंट्री येवन तुमगेले कसले फिलॉसॉफी प्रीच करता पडोडान रागान म्हणचे लागले हे तुम्ही पुरा प्रीच हांगा पुरा करता म्हणून हे क्रिश्चन प्लेस न्हय हांगा कसले करता म्हणून अशें म्हणटाय आनी कितलो क्रोधान आशिल्ले असल्यार बी प्रभुपाद एकदम स्माइल दिवन ओगीची हांसून एक ते सिच्युएशनाक कंट्रोल केले शिवाय तांणी रिएक्ट बिलकुल केलना हे पळोवन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजाक आश्चर्य अरे बाबा कसलो मनुष्य इतलो करुणा आशिल्लो मनुष्य अशी कशी बॅलन्स्ड मायंड कोण घेवन आसा म्हणून थंय तांगेलें एट्रॅक्शन सुचलें आनी खंय केन्ना इतलें न्हय हे मिस्टर मुखर्जी कोण आशिल्ले केन्ना एवरी 2-3 महिन्यानंतर वचचे आशिल्ले तेन्ना प्रभुपाद केन्ना वचचे आशिल्ले तेन्ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज म्हणते
आज हांव विंगड कंट्री भायर सरता आसा ते मुखर्जी आपयतवे म्हाका मेळचें आशिल्लें तांकां म्हणटे तेन्ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज म्हणते प्रभुपाद तुम्ही ताणें तुगेलें इतलें इन्सल्ट केल्लें वे इतलें रागान न्ही उलयलें तुमी ताका कसो काय तरी मेळची प्रयत्न करता आसाची म्हळ्यार प्रभुपाद म्हणटा की हांवें कसले म्हगेले पूर्व जन्मान तागे बद्दल कसले वायट केली उरचे गो ताजे खातीर ताणें तशें उलयलें उरचे उरो अशें म्हणून माफ करून म्हाका ताका आशिर्वाद दिवचेस म्हणून असो प्रभुपाद जाले क्वॉलिटी ते क्वॉलिटी पळोवन इतलें आकर्शण जालें की गुरु महाराजाक आमगेले की होची म्हगेले गुरु जावचे शकता ताणें मनान इतली ह्युमिलिटी कोणाल उरचे शकता म्हणून श्रील प्रभुपादान क्वॉलिटी ताणें सांगिल्ली सो ताजे वयल्यान तांकां कळ्ळें की कशी लोकां बद्दल लोक कितले आमचेर क्रोध करो आमी जर हंबल जर उरले आमी जर विनम्र भावान जर उरले दिसले कोणाकच आमगेले करून घेवचे शकता म्हणटा पळय तांकां थंड करून घेवचे शकता ते क्वॉलिटी तांणी पळयली म्हणजे आनी आयच्या दिवसान तू बी आमी पळयताच की गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाले गेले ह्युमिलिटीचे हांव मुखार सांगचे प्रयत्न करताली की कशी कशी तांणी हंबल आसा दोळे उदा येतात तितलें पसून तांणी हंबल तांगे ह्युमिलिटी हांव पर्सनली एक्सपिरियन्स बी केलेले आसा पळयले बी आसा थोडेशे सांगचे कडेन प्रयत्न करता सो अशी केन्ना प्रभुपादान तांगे बिहेवियर पळयले मस्त आकर्षण दिता आनी तशीच थोडे दिवस मस्त दिवस बी न्ही तांगेले मे म्हयन्यान 1969 गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाले दीक्षित जाता तेन्ना दिवसान दीक्षित जेवच म्हळ्यार कसं आशिल्लें की एवरी टायम इट वॉज नॉट पॉसिबल की पर्सनली प्रॅक्टिकली दिवच्याक प्रभुपादा साथ दिना आशिल्लें म्हणटा आनी खंयच्या खंयच्या विंगड कंट्री दिवता आशिल्लें तेन्ना कशी दिता आशिल्ली पळय जपा माळा अशी बाय मेल तांणी धाडता आशिल्लें आनी हे प्रणाम मंत्र म्हणा अशें दिवन घेवन हे तुगेलें नांव म्हणून मात हांगेलें नांव गोपाल कृष्ण आशिल्लें निमित्तान ताका म्हणलें की तू हांव दीक्ष दिता मात तुगेलें नांव काय चेंज करना म्हाका एक दास म्हणून एक ऍड करता म्हणून जालें सो गोपाल कृष्ण दास तांगेलें इनिशिएटेड नेम जालें सो इन 1969 मे म्हयन्यान तांगेलें दिक्षा जालें सो इन द सेम इयर विदिन 7 months डिसेंबरांतू तांगेलें सेकंड इनिशिएशन बी जाता मात सेकंड इनिशिएशन जावचे पयले थोडशे तांकां हर्डल्स फेस करपा पडले ब्राह्मण दीक्षा घेवचे पडले हर्डल्स इन द सेन्स कशें जालें की म्हळ्यार तांणी पेप्सी कोला कंपनींत काम करता आशिल्लें आनी एक बऱ्या पोस्टार बी आशिल्ले सो थंय आशिल्ले तेन्ना तांगेली खंयची आमदनी आशिल्ली पळय तांणी तांगेल्या घरांत म्हळ्यार आम बापायक दिवपा ना तांगेले आवय बापाय रिटायर जाली आशिल्ली सो तांकां हेल्प करचें न्ही करता आशिल्लें तांकां एक आशिल्लें की हांव जर हांगा फूल टायम जर जॉइन जाल्यार म्हगेल्या घरा कसं जातालें म्हगेल्या आवय बापायक कसं जातालें म्हणजे एक मनांत एक मस्त चिंता आशिल्ली आनी ही चिंता फक्त गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराजाक न्ही श्रील प्रभुपादाक बी आशिल्लें केन्ना डिसेंबरांत सेकंड इनिशिएशना टायम आशिल्ले तेन्ना मंत्र दिवचे पयले श्रील प्रभुपाद तांकां विचारता तू खरें घेतास न्हय म्हळ्यार तूं घेवच्या रेडी आस न्हय तुका परमिशन घेवची आशिल्ली आसता तू प्लीज पयली परमिशन घे तुगेले आम बापान जर हांव म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तो एकलो पूत पळय आनी ताजेचेर डिपेंड जावन आसाचे पळय सो तशी जर आशिल्ली निमित्तान म्हळें तुमी जर मानसीक रुपान फुल्ली प्रिपेर्ड जर आशिल्ले असले मात तुमी दीक्षा घेवचे अडना अशें म्हणून प्रभुपादान म्हणले नंतर तो तागेले लेखता तागेले जिवनाक गोल कसो म्हणून तांकां कळून येता आनी कडेन आम बापायक मस्त रिटेंशन करून कन्विन्स करता मात प्रभुपादान तेन्ना म्हणलें तुगेले मात्र जर दीक्षा जर जाल्ले आशिल्ले आसल्यार तुगेले आम बापायक प्रॉस्पेरिटी आनी इतलें वाडटा ते एक विसरनाक तूं अशें म्हणून म्हणलें सो तशीची तेणें सगळें सांगले नंतर तागेले आम बापायक कन्विन्स करता म्हणचेले आनी फुल्ली डेडिकेट जावन सेकंड इनिशिएशन घेता आनी ऑफकोर्स सेकंड इनिशिएशन घेतल्यारय बी प्रभुपादान तांकां केन्नाची तांगेली नोकरी सोड म्हणून केन्ना म्हणले आमी अशी जनरली लेखता न्हय ह्यो दीक्षा घेतली नंतर आमी पुरा घरबार संसार पुरा सोडता अशी न्हय तांणी कितले हेल्प करचें जावं तशें तितलें करचें कंटिन्यू कर म्हणून म्हणिल्लें आनी हांगा कसं की म्हळ्यार
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वतः इच्छा उरतशील की हांव जाऊ तितले चड मेगेल कणे जात पळय तागेल खातीर तांणी कसले दवरगे नाशिल पळय पुरा तांगेल खंयची आमदनी आशिल पळय थोडशे घरात दिव सोड बाकी पुरा देवळा खातीर कशी मुखार सुचे कशी प्रिंटिंग हांव चड करो सुचे हांतू तू घालचे हांतू तू आशिल सोड स्वतः मेगेल कसा सेविंग करचे हांव कशी मुखार भौतिक रितीन जेवचे ते विचार म्हणून केन्ना आयलो ना तांकां आनी ते तांणी विचार करबी नाशिल्ले तांगेले एक गोल कसो रे प्रभुपाद कशें प्रसन्न जाता आनी प्रभुपादान तांकां एक म्हणलें की तूं त्या पुस्तक वितरणांनी लायक कोण करप ताजे वयर प्रिंटिंगाचे वयर चड तूं लक्ष दी अशें पुरा म्हणून जाता सो तांगेले फोकस तशी आशिल्ली हे पुरा हर्डल्स तांणी केन्ना क्रॉस करताची त्यानंतर तांणी फुल टाइम डिवोटी बी जाता इतलेच न्ही फुल टाइम डिवोटी जावचे आशिल्ले असल्यार बी तांणी सकाळच्यान केन्ना कामां वता आशिल्ले पळय ते कामाच्यान येवन जाल्यार बी सगळो देवळा लोक ताका पळोवन आश्चर्य खंय इतलो सकाळी उठचे पुरा नित्यक्रम करून नोकरी वचून येवन बी फ्रेश जावन मनस्पूर्वक चॅन्टिंग करचे गायत्री करचे आनी इतले एन्थुजियाझम कोणाले वयर दिसून येनाशिल्ले पळय तितले तांगेले एन्थुजियाझम एवरी विकेंड जावचे कशी खंय बुक डिस्ट्रिब्युशनाचेर पर्टिक्युलरली फोकस करून नगर संकीर्तन तांच्या गांवांत हिंदू संकीर्तन एवरी सोसायटी वचून तांणी संकीर्तन करचे प्रयत्न म्हळ्यार विदाउट फेल विदाउट एनी एक्सक्यूज आमी जेव्हा अशी नोकरी करता लोक आशिल्ले आज आयतार न्ही आज आरामात उठचे जेव्हा आज कांय करचे ना अशें म्हणल्यार ताणें ना गुरू महाराज तशें न्ही कशें हांव मेगेलो टायम उपयोगान काडपाक इवन ऑफिस अवर्सांतूय बी खंय ऑफिसा नंतर ते रेल्वे स्टेशनांतू जेव्हा बस स्टेशनांतू आशिल्ले ना तेन्ना बी तांणी बुक डिस्ट्रिब्युशन करचे पळय लोक स्पेसिफिकली ते क्राउडेड एरिया वचून थंय पुस्तक वितरण करचे आशिल्ले सरी हाण पयले थंय कोण जाली उरत आशिल्ले आनीक खंय शेनवार आयतारा केन्ना पुस्तक वितरणा वचचे आशिल्ले तांगेले एक थोडेशे क्वॉलिटीज एक आयकूच सारखे की लोकांक घरा अशी वचका जाल्यार जेवणाच्या न्ही करता उरतो ते परमळेत न्ही वासरीचे ना ते केन्ना हिंदू फूड जेवण जाता आशिल्लें म्हणा फुडें तांकां कळचें ओ हांगा हिंदू कोण की राबतले राबचे फुडच्या पावना थंय तांणी फर्स्ट अप्रोच करचे आनी तांगेले ते बूक वितरण करचे आशिल्ले सो तांगेले म्हळ्यार खंयची क्वॉलिटीज तांणी इम्प्लिमेंट करता आशिल्ले पळय म्हळ्यार लोक घरा ओपन करून नॉक करून पळोवचे नंतर परंबळा वयल्यान बी तांणी आयडेंटिफाय करचे आशिल्ले अशें पुरा तांणी केलें सो मागीर तांकां हे तांगेले पुस्तक वितरणा तांगेली सेवा पळोवन प्रभुपाद मस्तची प्रसन्न जावन तांचे कडेन त्या बाजूचे जीबीसीबी ऑर्गनायज म्हळ्यार जीबीसीबी अनाउन्स केलें जालें आनी ताजे नंतर जे खंयचे भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टाचे तांकां ट्रस्टी बी म्हणून तांकां केल्लें जालें सो इट वॉज अराउंड आय थिंक 76 लगभग 75 भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टा ट्रस्टी तांकां 75 केल्लें जालें मागीर तांगेले संन्यास दीक्षा प्रभुपदान गेले नंतर जाल्ले दॅट वॉज फ्रॉम कीर्तनानंद स्वामी तांगेले थ्रू तांणी संन्यास दीक्षा घेतली जाल्ले इट वॉज इन 81 मात तांगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी खंयची आसा एज अ जीबीसी मेंबर म्हणून जेवो हे बीबीटी ट्रस्टाचे तांणी खंयचे हातूंत तांणी कमी केलें ना आयची डेटांतू बी तांणी पळोवचें गेल्यार तांगे कडच्यान तांगेले आतां लास्ट म्हणटा तांगेले 79th व्यास पुजा जाल्ले 79th इयर कंप्लीट जाले मात हे एजांत बी आय वॉज लायक फॉर्च्युनेट टू गो टू अटेंड हिज व्यास पुजा इन न्यू दिल्ली ते दिवस बी एक आश्चर्याची म्हणटात पळय तेन्ना कितके G20 मिटिंगा निमतान पुरा दिल्ली 3 दिवसां खातीर बंद दवरिल्ले अँड हे प्रोग्रामा दिवस अर्ली मॉर्निंग की ओपन जावचे आशिल्ले सगळो काक अशें आशिल्ले यो हे प्रोग्रामा इतले खंयच्यान लोक येवचे आशिल्ले कसो जाता बाबा हो प्रोग्राम सक्सेस जात की ना अशें म्हणून पुरो आशिल्ले मी विश्वास करचे ना चड लोक आयल्या 15,000 डिवोटीज प्लस एक पंडालांत ह्या व्यास पुजांत अटेंड केलेले बसचे जाग ना पुरा आमी कोशिश करून खंय व्हिडिओ मॅनांनी खंय आशिल्ले थंय राबून तांगेले तो राबून आमकां जाग मेळनाशी आमी थंय राबून प्रोग्रामांनी अटेंड केलेले
सो लायक तांगेले व्यास पूजा अटेंड करच म्हळ्यार ते एक फेस्टिवला वारी उरता एवरी टाइम आय हॅव सीन. पण तांगेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वयर पळोवचे गेल्यार तांगेल शेड्यूल पळोवचे गेल्यार तांगेल क्वॉलिटीज पळोवचे गेल्यार इट इज ऑलवेज इन्स्पिरेशन. कोणाले खात्रेक उरो अशी सांगता जाल्यार तांणी थोडेशे क्वॉलिटीज पळोवपाक जाल्यार म्हणटा तांगेल डेली शेड्यूल मेंटेन कशें करता म्हळ्यार तांकां तांगेल केअरटेकर्स आसाची शिफ्ट वायज तांगेल केअरटेकर्स आसा मात तांकां कोणाना उठकार असू काय म्हूण पडना. तांचितले तांणी मंगला उठचेची उलटा तांणी पयलीं उठून केअरटेकर्स नंतर उठताची. असल नमन गुरु महाराज विदाउट फेल खंय तांणी आसा ते देवळात मंगला तांणी करची ते करताचेची. सपोज जर तांगेल हेल्थ बी ना तांणी उठची कंडिशनान ना जाल्यार देवळा वचचे तांकां अलाउड ना जर आशिल्ले असल्यार बी तांगेल डीटी वर्शीप खंयचे आसा ताय फॉलोड बाय तांगेल डीटी वर्शीप उरताची. तांगेल गौडीताय आसा प्लस इतले एक राश शालिग्राम आसाची प्रभुपाद तांगेल सान आसा नरसिंह देव आसा सांसान जगन्नाथ आसा. स्वता हे एजारी भी तांणी तांगेल डीटी वर्शीप लगभग 1-1.5 तासा की चड कोण करताची. तुम विश्वास करची ना तांगेल इतलं पसून आसाची हे जनवरीन तू तांणी अहमदाबाद आयिल्ले आशिल्ले सम हाव तांणी मॉर्निंग वॉकावचे तांगेल शेड्यूल तेन्ना कसं जालें की म्हळ्यार तांणी स्लिप जाताची अशी वॉका वचता जाल्यार तांगेले हेल्था इश्यू निमित्तान तांगेले बॅलन्स ना तांगेल्या चंपूच्या वय जाल्या न्हय सो स्लिप जाताची तांगे पडतात तांगे हाता फ्रॅक्चर जाल्ले. डॉक्टरान तांकां कंप्लीट रेस्ट घे म्हणिल्ले. इतलं ऊन सुद्धा ते एक हाता पट्ट बांधून आसा तांणी अशी पट्टा कवर कोण ते डीटी वर्शीप एक हातान कोण अशी धरचे जायना ते हात अशी मुखार अशी बघून ते उजव्या हातान कर तांकां करची पळयल्या रे बाबा. साधारण व्यक्तीक साथ धरना. इतले न्हय ते केन्ना डीटी वर्शीप करता ते 1-1.5 तास उरत न्हय तांगेल कॉन्सन्ट्रेशन थंय इतलें न्हय. तांगेल एक असिस्टंट अशी उरत की तो चैतन्य चरितामृत वाचचे सांगता जेव भागवतमा वाचचे सांगता. म्हळ्यार केन्ना आमी आयकता न्हय की परीक्षित महाराजा बद्दल आमी आयकले सॉरी अमरीश महाराजा बद्दल आमी आयकले की तांगे सगळे सेन्सेस देवाल सेवेक वापरता. हांनी एक लाईव्ह एक्झाम्पल एक सेकंड हांनी एक लाईव्ह एक्झाम्पल हांनी कसं करता की म्हळ्यार तांगेल कान चैतन्य चरितामृत तांगेले आयकुचे करताची आणि हाता का उपयोग देवाल सेवेंत करताची. सो म्हळ्यार 1 मिनिट बी वेस्ट करना म्हणता पळय तशी. मॉर्निंग शेड्यूल बी तांगेल खंयचे उरता मॉर्निंग शेड्यूल बी तांगेल अगदी सिस्टमॅटिक चलता. एक बजून मंगला नंतर तांगेल डीटी वर्शीपा नंतर तांगेल मॉर्निंग वॉक करचे. एवरी हांतू तू एवरी प्लेस खंयी वता तांकां ते हाफ एन आवर ते करचेच म्हळ्यार ते करचेची तांकां तू खंयचे कॉम्प्रोमाइज ना. आणि तांकां जर डॉक्टरान जर म्हणले की महाराज तुमगेले आज हेल्थ समना आज तुम्ही हे सेवा करनाकाची जेव्हा हे सेवेन थोडशे रेस्ट घ्या म्हळ्यार तांणी कसं म्हणटा सांग ना हे मेगेल सेवा मेगेल गुरु महाराजा खातीर म्हाका खान तू कसले कॉम्प्रोमाइज करचे जायना. आणि सपोज जर तांकां हॉस्पिटला जर वचची पाळी जर आयिल्ली आस म्हळ्यार तांकां रुटीन चेकअपाक जेवो कसले आतमध्ये सुमार नमुने सर्जरी आनी जाले ते म्हळ्यार तांणी कसं म्हणटा सांग म्हाका हांव वतने टुडे आय एम इन माया अशें म्हणटा. अशी म्हणना की म्हाका फोर्सिबली म्हाका वचची पाळय म्हण तांकां कोणाक तांगे खातीर वेट करचे ते म्हळ्यार तांकां अजिबात आवडना. कोण्णान तांगे खातीर वेट केले तांकां ती म्हळ्यार मनाक वायट लागता. वायट दिसून म्हळ्यार आपल्या खातीर तांणी वेट करता आसा न्हय. ते रिसंट अहमदाबादान तेची लास्ट टायम आयिल्ली तेन्नाचेची कसं जाता सकाळच्या वेळाक तांगेर केअरटेकर्स तांगे खातीर दवरिल्ले आसा तांकां कितें वॉशरूमा वचचें आशिल्लें मध्यरात्रीक. सो तो केअरटेकर आतां तगून न्हिदून आसा पाप तो न्हिदील आसना तागेली न्हीद कितें वायट करची हांनी जे हांव स्वता उठचे प्रयत्न करताची आनी उठून पडता. पड न्हू मात तेका
ते टेबल ग्लासार टेबल आशिल्ले लागून हांग नीट लागून दोळ्याच्यान तू चष्मा घालील नाशिल्ले तांणी दोळ एक बांदता अशें न्हिदला तें मस्त रगत मावचे सूर जाता इतलो उंच ते आवाजान तो उठलो तो असिस्टंट मात हांणी ताका उपकार उजूचे जेवो पुरो उरो तूं न्हीद अशें म्हणटा सोडल्यार आपणे अशें रक्त व्हांवता आसा ते तांकां चिंत पडिल्लें ना तितलो तांगे लोकां बद्दल तांगे माया मनुष्य का न्ही कितले जीव जानवर खंयचेय आसले तांगे प्रती बी तांगेली तितली माया असल ह्युमिलिटी I should say I'm really fortunate to be a disciple of such great personality. So तांगेल कितला हांव सांगता पळय तितले म्हळ्यार एक म्हणटा पळय there are so many pastimes कसं म्हणचे तांगे लाईव्ह एक्सपिरियन्सेस I have been seeing हे आमगे अहमदाबादाचे कुछ इन्सिडेंट्स हांव सांगिल्ले मागेल एक लायक तांणी मस्तच बुक्स पब्लिश केलेली आसाची I think over 15 to 20 बुक्स तांणी बरयले आसा आणि म्हाका पर्पज ऑफ लायफ म्हणून तांगेले एक बुक आसा ते I could get an opportunity to translate that book. So हे book it was released in 2019 ताजे ट्रान्सलेशन करून तांगेली प्रति वर्ष यात्रा चलता उरता हे यात्रा द्वारका जाल्ली 2019 थंय बी एक इन्सिडेंट जाल्ली आशिल्ले तेन्ना द्वारकांतू फुल सायक्लोन ते 3 दिवसा यात्रांतू इतले रेड अलर्ट आयले द्वारका म्हळ्यार समुद्र वेळे लागीं आशिल्ले नवे सो थंय इतले रेड अलर्ट जावन म्हळ्यार कसले जावचे शकता थंय लायक कितें समुद्रा उद आयोन पुरा सिटी नाश जावचे शकता अशें पासून अलर्ट आशिल्लो आनी सगळे लोकां थंय वॅकेट करचे लायक सांगिल्ले आनी तेची तेन्ना थंय यात्रा आशिल्ली निमित्तान आमगे गुरू महाराजाल थंय यात्रा आशिल्ली निमित्तान over 8,000 people had gathered over there. इतलो काक थंयल्यान भंय दिसता म्हळ्यार भंय नव्हे मत गुरू महाराज सकाळी फुडें लेक्चरान कसं सांगता कांय चिंता करता आमी द्वारकाधीशाल शरणांत आसाची कांय जायना तुमी कांय हुस्को करना म्हणून सगळे लोकां तांणी इतलो पॉझिटिव्हिटी तांणी दिल्ली की आमके इट वॉज लायक टू अवर सरप्रायज सायक्लोन कशी गेल्लो आमकां कळना इट डिड नॉट इफेक्ट एट ऑल वायल इट वॉज सो रेड अलर्ट सकाळी अर्ली मॉर्निंग क्लाउड्स पळोवचे जायनाशिल्ले इतले डार्क जावन आशिल्ले आनी हे पुरा तांगेली एक वाणी कांय तुमी हुस्को करका म्हणून आमी द्वारकाधीशाल शरणांत आसा म्हणून हे म्हागे पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हळ्यार हांव थंय आशिल्ली and I was one of them too की कसं जातल बाबा म्हणून हांव बशिल्लें मात तेन्नाच्यान एक इतलो विश्वास वाडला की गुरू महाराजान वाणी वयली तांगेले पॉझिटिव्हिटी दुसऱ्याक कशी दिवची ते आमी मस्तच शिकता तशीच एव्हरी मॅरेथॉन तांगेल गुरू महाराजान म्हळ्यार श्रील प्रभुपादान तांकां सांगलेलें पुस्तक वितरण पुरा जगान करका जावं तितली चड सो तांणी एव्हरी मॅरेथॉन मंथ खंयचे आसा डिसेंबर मंथ आमगे ल्हान अहमदाबादांतू न्ही सगळे कडेनूय येवचे अहमदाबादांतूय आयिल्ले तेन्ना तांणी आयिल्ले तेन्ना मात सगळे लोकांक उत्साह इतलो वाडता की हे वर्सा 1 लाख आशिल्ले आसल्यार नेक्स्ट इयराक 1.5 लाख टार्गेट म्हणून दिवचे तांणी खंयची फिगर दिता पळय ते कशी कितकी बाबा तांगेले कृपा ते फुलफील जाता अशी आमचितले आमी प्रयत्न जर केल्यार बुक डिस्ट्रिब्युशना केल्यार आमगे कडेन तितले हे जाता जायना म्हणून एक दुविधा उरता मात तांणी केन्ना येवन एक आशिर्वाद दिवन केन्ना वता तेन्ना पळोवचें गेल्यार यू लायक वी ऑलवेज एक्सपेक्ट की एव्हरी मॅरेथॉनात तांणी येता उरका म्हणून आमी एक्सपेक्ट करता पळय सो तांगेले ते एक दर्शन मेळचें आमगे लेगीत आमकां एक मस्त पॉझिटिव्ह वायब्स मेळटा आमकां तांगेले खंयचे कार्यांतू हे एक एग्जाम्पल तशीच आमी केन्ना आमी कोणाना कसले प्रश्न विचारता आनी एका मनशी कसं जालें तुमगेलें चॅन्टिंग कशें चलता आसा चॅन्टिंग इम्प्रूव करचें हरिनाम तुमी इम्प्रूव करचें कसले हाजे समाधान ऑल प्रॉब्लेम्स आर वन सोल्युशन म्हणटा पळय तशें चॅन्टिंगा वयर तांणी इतले फोकस करचें बुक डिस्ट्रिब्युशन चॅन्टिंग प्रभुपदाल बुक एक ह्याची लास्ट विकाची तांकां एक डिवोटीन विचारले की महाराज तुमकां प्रसन्न करचे कसं केल्यार तुमी प्रसन्न जाता म्हळ्यार तांणी जेन्ना कोण म्हळें तुमी
अटेंटिव्ह चॅन्टिंग करायची, प्रभुपदाल बुक्स नियमित वाचायची आणि एक दुसऱ्या प्रती ईर्ष्या दवरनाकाची. सगळो मेळण काम करायची. सगळ्या लोकांक कितले आम्ही मेळण ओट्टू जाऊन केन्ना आम्ही काम करताची ते म्हाका ताजेन मस्त प्रसन्नता मेळटा अशें म्हणलें अर्थ. कित्याक हे आमी कसले म्हणटात की म्हळ्यार सगळे लोक बुद्ध आसा, मात्र एक दुसऱ्या प्रशी ईर्ष्या ती केन्ना कमी जायना म्हणटा पळय तशी. तो कोणाले आध्यात्मिक प्रगती बी पळयताची तेन्ना बी आमकां कशी दिसता की ओ तो कशी मागेल्या नंतर आयलो, तागेल कशी अशी दिक्षा जाली, तो कशी मुखार येवचें शिकता, अशी आमकां मनांत एक एनवियसनेस येता. तशी पुरा उरचें ना जाता. आनी एक म्हणजे कितें कितले तुमी मेळण करताची काम तितले ते आमी करची कोणा खातीर, प्रभुपदा खातीर करचें, स्वता खातीर करचें न्हय. आमगे मेन अल्टिमेट गोल केन्ना प्रभुपदार प्रसन्नता आसा तेन्ना कितले लोक आमी हातूंत मुवमेंटांत जोडसूच प्रयत्न करता तितले मुवमेंट मुखार शिरचे जाता अशें म्हणून चिंतता. सो ही ऑलवेज एनकरेजीस. आनी कोणाले प्रती कितले खंयच्यो मनुश्य तांकां आतां हे आठवड्यान तूं आतां हरिद्वार आशिल्ले तांगेले यात्रा हरिद्वार आशिल्ली लास्ट खंयच्यान तांकां लोक तो कोण पतंजलीची कोण आसा तो बी मेळचे आयलो. पण लास्ट विकाक आनी कोण की भागेश्वर महाराज की तांणी कोण ताका मेळचे आयल्यार बी सगळ्या लोकां प्रती तांणी एक ह्युमिलिटी तांकां मुखार तांणी ही बिहेव्स की कोणाकच तांचेचेर एक मेळणू एक आशीर्वाद घेवचे मन करशिवाय तांचेचेर कोणाकच एक नेगेटिव्हिटी म्हूण केन्ना येना. कोण उर आमगे नरेंद्र मोदी बी तांकां मेळ्ळ्यार प्रणाम करून तांगेले एक आशीर्वाद दिता सोडल्यार. सो ही इज लायक एक म्हणटा पळय एक म्हालगड एक बापूय कशी उरता पळय तशी आमगे सगळ्या लोकां खातीर एक बापूय सो आसा. श्रील प्रभुपादाल खंयचे गुण आमकां सुमार लोकांना we could not have seen Srila Prabhupada, but he is one of the first Indian disciple. Tangel guna Srila Prabhupada guna His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj plus Tangel winger devotees kon kunchi dusri Maharaj is Tangel through this but Hani he being my Guru Maharaj, I'm not saying ki baki Maharaj na sagle Maharaj tangele area tani आणि every Maharaj लोकल एक पॉइंट कसं की म्हळ्यार तांणी एक दुसऱ्या प्रती केन्ना ईर्ष्या करना. एक दुसऱ्या मेळ्ळ्यार कशी तेन्ना कशी क्लोज फ्रेंड्स कशी मेळटा पळय तशी एक दुसऱ्याक आलिंगन करताची. एव्हरी गुरु महाराज एव्हरी महाराज लोकल कोण आसाची तांकां केन्ना एक दुसऱ्या प्रती तूं कशी मेगेले की नंतर आयलो अशें म्हणून ते फिलींग ना. हे आमचे हे सान्न लोकांक मात्र हे मात चलता उरता की अशी कशी. बाकी केन्ना तो एक उच्च स्तरार वता तेन्ना तांकां हे भौतीक मान सम्मान तांचे वयर तांगेल केन्नाची एक तांगेले तो गोल म्हूण उरना. सो हे थोडशे विशय आसा की हांगेल बद्दल हांव कितले सांगितले तितले कमी म्हणटा पळय तितले आसा. तशीच म्हगेले अनेक पर्सनल एक्सपिरियन्स एक पॉइंट आसा म्हगेल प्रभुजी सचिनंदन हरिदास. Fortunately, Tangel birth date, Tithi wise and date wise, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj is he's 30 years younger to Maharaja, but recently we found. So he feels very fortunate ki Tangel kai nahi jalari, ek drop bhi Tangele good ammalari bare. Anek kasar ki megel put devaramu, Tangele baku seva karstakti. खूप लाभ मिळेल त्या सुद्धा गुरु महाराजाला कृपा निमित्तानं मिळेल असा. महाराज बीइंग सो मर्सीफुल रात्री तो मसाज बी केल त्यांना वेळ जाल्यार बाप्पा हुस्क करतले वच पुता वच तू अशी म्हणून म्हणचे ना महाराज मग हांव लागीं राबता म्हळ्यार ना 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 तू आता वच 11 घंटे जाले तर 10:30 11 घंटे जाले ना तू इतले वेळ उरचे ना चिंत करता इतले पासून तांणी तांगेल काळजी घेवची की चड लोकाल काळजी तांक मस्त अशी. ताका बी अशी म्हणील आसा की म्हळ्यार कोणा उरो एव्हरी डिवोटी कॅन मेळचे वता कशें चल्ल्या तुमी कितले वर्स नंतर गेल्यार बी आमी लेखचे फाव यो हांगेला इतले 10-15 हजार शिष्य आसाचे आमकां कशें वळखतले इतले याद उरतवे महाराजाक कशें म्हळ्यार ते आमगेले चूक महाराजा सगळे लोकां बद्दल सगळे एक स्क्रीनिंग म्हणटा पळय ते जालील उरता मागीर म्हणून तांकां केन्नाची वर्सां एक पंता न्ही 2 वर्सां एक पंता नंतर
गेल्यार अशी एक दर्शन डायरेक्ट जाते खंयचे स्माईल तांणी दिवचे एज इफ वर्स गटल्यान दोन वळखता पळय तशी तांणी मेळचे एक मिनिटा दर्शन मेळ्यार बीन आमकां कितलो आनंद मेळटा की लायक वी रियली फील ब्लिसफुल. सो आयच्या दिसा खातीर हांव इतले सांगचे प्रयत्न करता तांगेले बद्दल कितले सांगचे की तितले कमी म्हणटाचे तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन टेम्पल आमगेले गुजरातान सगळे खंयचे टेम्पल्स आसाचे तांचेचे हे ऑथॉरिटी मेन ऑथॉरिटी तांणीची all temples fall under His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. तांगेले फुल डेडिकेशन आणि निमित्तान दिल्ली टेम्पल बी जाल्लेले आसा मुंबई टेम्पल बी आसा तांगेल कितले तांणी केल्या म्हणटा पळय इस्कॉन प्रती ते वर्ड्सान थोड्या वेळान सांगचे अगदी मस्त डिफिकल्ट आसा. But I myself again and again I feel really fortunate to be his disciple and I always expect की तांगेल थोडशे पुणी कसं म्हणतात सांगा एक ड्रॉप ने अर्ध ड्रॉप बी म्हाका तांगेल कृपा मेळ्ळ्यार अगदी बरें म्हणलें एकदा. हांव आयज छान तू कसलेची ओव्हर एक्साइटमेंटान कसले सांगिल्ल्याचे असले सॉरी माफ मागता. हरे कृष्ण. आयज हांगा विराम दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही भारी चंद कोण भारी लायक कोण हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जाला चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स विषयान भारी लायक कोण सांगले तशी आम्ही तांगेल त्या पास्ट टाइम्साचे आयकून आमगे जीवनात कितलं आम्ही अनुसर कोरका कितली कितली कोरेत पण तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सांगून दिल माताजी. दंडवत प्रणाम. भारी लायक जेल माताजी. कोणाकी कसले प्रश्न असल्यार निमगो येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हाका थोडसर जाल्यार मागीर सांगच्या प्रयत्न करता. म्हाका तितलें सांगच्या कसलें कळना चूक जाला जाल्यार म्हाका क्षम कोरका. म्हाका तितलें कसलें कळना माताजी सांगच्याक. तुम्ही